बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज सद्या कालाचो 17वो आयतार. आयज व्हडे खुशालकायेन बरोन पवित्र सभा विश्व शेपाय शेमाय आनी जाणट्याचो दीस समोर ओंपता. आयची सेवा धर्माचो विशय शेपाय शेमाय आनी जाणटी आमचो लिपलेलो तेवो. जेजूची शेपाय शेमाय जावन आसली बाकीवंत जोकी आनी आना. तांची उगडासाक हो दीस आमी आमच्या शेपाय शेमायाच्या आनी जाणट्याच्या मानाक भेटयता. आमच्या शेपाय शेमाय आनी जाणटी जावन आसात आमचो लिपलेलो तेवो. जिविताची यात्रेंत जेजूक आपल्या जिविताचो माज करून आनी आपल्या भावार्था वरवीं मेल्लोले जानवायेचो तेवो. ती आपल्या भुरग्यांक आनी नातरांक वांटात आनी आमकां क्रिस्ती तत्वांनी वाडूंक आदार दितात. ही तांची ग्रेसकायांनी काळटीपणान आनी मोगान आपणावंक, तांकां मानान लेखूंक, तांच्या एकसुरपणांत सांगात जावंक, निराशीपणान तांकां बुजवण दिवंक आनी अस्कोटायेन तांची गोठाय जावंक आमकां कृपा आनी बोल ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी मिसाचो आमकां फावो तो फळ मेळचे खातीर सुरवातेकूच देवाचे फुड्यान आमी चुकल्या म्हूण मानून घेवया. सोम्या जेजू, जायते फावटी आमी आमच्या शेपाय शेमाय आनी जाणट्याची अशक्ताय वळखून घेवंक तांकां फावो तो आदार आनी वेळ दिवंक ना. आमकां बोगोस. सोम्या काकूतकर. क्रिस्ता जेजू, जायती आमची जाणटी पिडेक लागून हॉस्पिटलांत आनी जाणट्याच्या घरांत आसात. ताचे सवे आमी हुस्को दाखोवना.
आमकां बोगोस क्रिस्ताक आकलूत कर. क्रिस्ताक आकूत कर. सौम्या जेजू जायते पावटी आमचे शेपाय शेमाय आमकां जेजूची वळख दिताली तेन्ना तांची आमी आयकूंक ना आनी तांकां मान दिवंक ना. आमकां बोगोस सौम्याक आकूत कर. सौम्याक आकूत कर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Gloria in excelsis Deo. प्रार्थुया. आमची जण एकल्याची मागणी गुडास करुया वेळार सर्वेस्परा आमचे पुर्वजांचे देवा बाग्योन जोखी कान्यानाक मनीस जाल्ल्या तुजे पुताचे आवयची बापूय आनी आवय जावची कृपा तुवें फाव केली. तांचे दोगांयचे मागण्या वरवीं तुजे पोरजेक तें बासायली सोडवण फाव कर. आमचे सुमयाचे पुता क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवत चलयता सासणांच्या सासणान. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी गिबियोन दोंगरार सर्वेस्पोर सोलोमोनवाक रातचो सपनान दिश्टी पडलो आनी देवान म्हळें, म्हजे कडचे तुका कितें जाय तें माग. आनी सोलोमोनवान म्हळें, सर्वेस्पोरा म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापायचे सुवातेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलाय. पूण हांव आजून एक भुरगो आनी म्हजेच जिवीत कशें चलोवचें तेंच हांव नकलो.
तुवें विचून काडलोले पोरजे मोदे तुजो सेवक जियेता. मेजूंक लेकूंक जायना तितली व्हड ही पोरजा. वायट बरें ते विवेकान ओळखून पोरजेची नीट करूंक तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो कर. ना जाल्यार येदे व्हडले तुजे पोरजेक कोण चलयतलो. सोलोमोनान असले मागणे केले म्हूण सर्वेस्पोराक चोड मानले आनी देखूनच सर्वेस्पोरान म्हळें, तुवें इतलेच मागले आनी न्हय तुका लांब आवोक, ना म्हूण गिरेस्तकाय, ना म्हूण तुज्या दुस्मानाचो प्राण. पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागले देखून तुवें मागलाय तितली हांव तुका दिता. आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना तसलें जागृत आनी हुशार मन हांव तुका दिता. त्या भायर तुवें मागूंक नाय तेय बी दितलो. मुणगे खंयचेच राजाक ह्या आदी मेलूंक ना तितली गिरेस्तकाय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो. सर्वेस्पोराचें उतर हे देवाचे वळखकार. बागयोन पावलून रोमांक आमचो जबाब जातलो. तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. गायन करून म्हळें, तुज्या समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. सगळीं म्हणया, तुज्या समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. तुजे उतर पालचे म्हटल्यार म्हजो दायजाचो वांटो. अशें हांवें म्हटलें सर्वेस्परा. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका ओदींकूच मोलाची तुवें शिंकयली समर्थ. जबाब, तुज्या समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. पूण तुज्या चाकराक बाचायला तें पोरमणें तुज्या मोगान म्हाका बुजोय आनी धीर दी. कोनवायलान म्हाका वागोय आनी म्हजो जीव वाचतलो, कित्याक तुजे समृद्धीचेर आसा म्हजो संतोष. जबाब, तुज्या समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. कित्याक ओपूत निर्बील भांगारा परस तुज्या आज्ञाचो हांव चड मोग करता. ओय तुज्या कायद्या पोरमणें हांव चलता. सगळे तोरीचे फोटकिरी चालीचो म्हाका कांटाळ्ळो येता. जबाब, तुज्या समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. खरेंच विचित तुवें गायले कायदे देखून हांव ते मानून घेता. उगडापान जावं तुजें उतर
मनशांक समजोनी मेळटा. जबाब. तुझ्या समोर्तीचो सर्वेस्पर हांव कितलो मोग करता. पागयेवन पावलून रोमांकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, जी कोण ताचो मोग करतात आनी जे कोणाक ताणें आपल्या येवजवणा प्रमाणे आपयल्यांत तांचे बराबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणाव. कित्याक जे कोणाक देवान आदी फुडें ओळखून काडल्यात तांणी आपल्या पुताचो उपकार घेवंक आनी असो तो सबार भावा भयणीनो मदलो मालकोडो जावंक तांकां ताणें आदींच विचल्यात. जे कोणाक ताणें आदी फुडें विचल्यात तांकां ताणें आपणे केल्यात. आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिल्या. प्रमाणीकपण केल्यार तांकां ताणें तशेंच मोहिमेवून केल्यात. सर्वेस्पराचें उतर हें. देवाचे वळखकार. उद्गार. बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीचे राज गोठ तुवें ल्हानाक उक्ते केल्याय. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. आणि तुमच्या आज्ञा सव्य आसूं. मातवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. म्हाका तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, सर्गींचेरा शेतां लिपयल्या का तेव्या परी कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं खुशाल जावन वेता आनी आपणा कोडे आसा तितलें विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन सर्गींचें राज नाजूक मोतयांक सोदूंक भोंवतल्या एका वेपारा सारकें. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटूच तो वेता आनी आपणा कोडे आसा तितलें विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. दुसरी सर्गींचें राज दोयऱ्यांत मारलेले सगळे जिन्साची मासडी दवरतले एकले रांपणे सारकें. ते बोल्ल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासडी पांट्यांनी घालतात आनी उपकारान ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले आनी बरे मोदलीं वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय सगळीं रुदोन कोत्तलीं आनी दांत किल्लीतलीं. तुमी हें सगळें समजल्यात. ताणें म्हणलें वय आनी ताणें तांकां सांगलें, म्हणटो सर्गींच्या राजाचो सीस जाल्लो जण एकलो दुरशास्त्री आपले भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या
एका गोरकारा सारको. सुमयाचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. जेम्स सिम्सन हो एक सायंटिस्ट. जेम्स सिम्सन कितें सोदून काडलें ताणें? सायंटिस्ट कसो कितें सोदून काडलें? कोण सांगशी? जेम्स सिम्सन. क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म आमी कसलेंच ऑपरेशन करता आसतना आमकां आनेस्थिजी दितात, उंगरी दितात. ओ पार्शियल ओ फुली. पार्शियल ते सुवातेर जें ऑपरेशन करता थंयसरूच. फुली आखे तूं सारको, तुका खबर ना कितें जाता तें. हें जेम्स सिम्सनान सोदून काडलें. तेन्ना एक तरणाटो ताजेशी आयलो आनी म्हणूंक लागलो, सर तुवें व्हडलें इन्वेन्शन केलां तुज्या जिवितांत. तें क्लोरोफॉर्म तुवें सोदून काडलां. ताणें म्हणलें, तेज्यान हांवें आनी एक व्हडलें इन्वेन्शन सोदून काडलां. आय एम ए सिनर एंड जीजस इज माय सेवियर. हांव एक पातकी आनी जेजू म्हजो सरवंडार. हें हांवें सोदून काडलां. हें हांवें सोदून काडलां. हांव एक पातकी आनी जेजू म्हजो सरवंडार. तर आयज भयणां बांदू, थोडी आमकां ही वस्तू आहा ती आमकां आदार दितात हाच्या वाचपाची नियाळ करपाक. पयलें वाचप आमी जाणाव राजाचें पुस्तक. दावीद मोत्तो सालोमोन राजा जालो, भुरगो आहलो. आनी भुरगो आहलो तेन्ना देवान ताच्या लागीं सांगलें, तुका जाय तें माग. आनी ताणें देवा लागीं अशें म्हणलें, हांव एक भुरगो, म्हजें जिवीत कशें चलोवचें तें हांव नकळो. तें विचून काडलें पोरजे मदें जे शेवक जे येता. मेजूंक लेखूंक जायना तितली व्हड तिजी पोरजा. वायट बरें तें विवेकान ओळखून पोरजेचें नीत करूंक तुज्या शेवकाक जागृत गिन्यानाचो कर. नाजाल्यार एके वडे तुजे पोरजेक कोण चलयतलो? देवा लागीं मागता. विवेकाचो आत्मो, डिसर्नमेंट, स्पिरीट ऑफ डिसर्नमेंट. बरें कितें आनी वायट कितें तें हांवें सोदून काडपाक. जायतें बरें आहा तें वायट दिसता आनी वायट आहा तें बरें दिसता. ते पासो देवा लागीं मागता, म्हाका विवेकाचो आत्मो दी, स्पिरीट ऑफ डिसर्नमेंट. कितें बरें आनी कितें वायट हांवें कळपाक म्हाका. तितल्यान न्हय इतली पोरजा, हांव राजा, इतली पोरजा म्हज्या हातांत घातलेली आसा. आनी हे पोरजे कांय चलोवंक जाय. चलोवपाक म्हाका गमोवंक जाय कितें बरें आनी कितें वायट तें. हें म्हाका कळय, ही जाणवाय म्हाका दी. आनी तेन्ना सालोमान अशें मागणें केलें म्हूण सर्वेस्पराक चड मानलें. देखून सर्वेस्परान म्हणलें, तुवें इतलेंच मागलें न्हय, तुका लांब आव ना म्हूण गिरेस्तकाय, ना म्हूण तुज्या दुस्मानाचो प्राण, पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागलें. देखून तुवें मागलें तितलें हांव तुका दितां. आजून कोणाक दिवंक ना, फुडें हांव कोणाक दिवच मेळचें ना. तसलें जागृत आनी हुशार मन हांव तुका दितां. आदीं कोणाकूच दिवंक ना ही जाणवाय, आनी ह्या फुडें कोणाकूच दिवचो ना हांव जाणवाय. तें तुका दितां. आनी आदीं मेळूंक ना तितली गिरेस्तकाय आनी महिमा हांव तुका दितलो. तें मागूंक ना हें, पूण हांव तुका दितलो. महिमा आनी गिरेस्तकाय हांव तुका दितलो. हो थेवो सालोमान पातशाय देवा लागीं मागता. भयणां बांदू,
वांजेल आमी आयकला सुरकेचें राज शेतां लिपलेल्या एका थेव्या परी. आदी वस्तू आमी बँकान घाली नासल्या वा आमच्या लागीं जागे नासले, आमच्यो व्हडल्यो म्हत्वाच्यो वस्तू दवरपाक जागो नासलो, आमी होंड मारताल्यो. इस्रायल पोरजा होंड मारतालो, होंड काडटालो, आमी भितर लिपयतालो. आमी जाणा एमर्जन्सी मेळिल्ली इंदिरा गांधीच्या काळार. कोणा उगड आसा एमर्जन्सी मेळिल्ली ती? कोणा उगड आसा? कोणा उगड आसना? एमर्जन्सी म्हूण घातली. इंदिरा गांधी प्रायम मिनिस्टर आसता एमर्जन्सी म्हूण घातली. कोणा उगड आसा? म्हाका उगड आसा, कोणाकूच उगड आसना. हांव सिमनारींत आहलो आनी म्हजो भाव भांगार घेवन येयलो घरा लागीं, भांगार घेवन आयलो. हें तुजेशीं दवर. इंदिरा गांधी एमर्जन्सी घातलेली आहा, कितें जाय तें सांगूंक जायना. उपरांत म्हजी तितूची बायल आंटी, तिणें भांगार पयशे आहले, आपणाचे स्टोर रुमांत फोंड काडलो, तिणें फोंड काडलो, थंयसर घातलें आनी पुरलें. तिसरें, म्हजो एक अंकल भाव, पायचो भाव, अमेरिकान बार मारलें, मडगांव अमेरिकान बार. हें चलयतालो आनी तेगेलें फॉरेन सोरो आहलो. फॉरेन आतां सगळें मेळटा आमच्या गोंयांत, पूण तेन्ना फॉरेन सोरो तो हाडून ताणें आमगेर दवरलो, नावेली दवरलो. तो मडगांव रावता, नावेली दवरलो. म्हणटच्यो वस्तू जाल्या आमच्या तेंपारूच लिपोवन दवरपाच्यो, होंड काडून लिपोवपाच्यो. आनी आदले काळार तशेंच जातालें. व्हडल्यो व्हडल्यो गिरेस्कायो कितें आहा तें होंड काडून लिपयतालीं. आनी एका मनशांक शेतान काम करता आसतना एक थेवो मेळ्ळो, म्हत्वाचो थेवो, थ्रेजर. आनीक ताणें तो पोत्तून पुरलो, लिपयलो, घरा गेलो आहा तितलें विकलें आनी हें शेत विकतें घेतलें. उपरांत म्हणटा मोतयां सोदूंक पावतल्या वेपाऱ्या सारकें एक उंच मोलाचें मोतयां ताका मेळटूच तो वेता आनी आपा कडेन आसा तितलें विकता. मोतयां आपूण विकतें घेता. आमी कलेक्शन करता. आमी आदल्या काळार स्टॅम्प कलेक्शन करताले. कलेक्शन स्टॅम्प संवसाराच्या आख्या गांवचे स्टॅम्प कलेक्शन करताले आमी. हांव करतालो. उपरांत दुसरें कलेक्शन $2 नोट. $2 नोट मेळना, जो बसो ना. अमेरिकेक गेलो तेन्ना गमलें $2 नोट मेळना, दिनात ते. पूण कलेक्शन करूंक लागले $2 नोट. म्हणटकीर ही कलेक्शनां करताले. हे भाशेक मनीस कलेक्शन करता, कलेक्शन करता, मोतयांचें कलेक्शन करता. आनी कलेक्शन करता करता ताका एक व्हडलें मोतयां मेळटा, तें घेवंक सोदता, पूण ताच्या लागीं पयशे नात. सगळीं आपणा लागीं आहा तितलें विकता आनी हें मोतयें विकती घेता. उपरांत तिसरी वेपार सांगता आमकां दोयऱ्यांत मारलेली सगळी जिन्सांची दोयऱ्यांत रांपण घालता एक मनीस. हे रांपणेंत सगळे तरेचें नुस्तें येता, पूण हाडलें म्हणटूच ताचें सेपरार करता. बरें आहा तें काडटा आनीक वायट आहा तें उपकारून आहा तें भायर उडयता. हेच भाशेन संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें. बरें आहा ताका एका वाटेन काडटले आनी बरें न्हय ताका दुसऱ्या वाटेन काडटले. तरी तिनी वेपारी भयणान बांदू आयज आमी इल्लोसो आमचे आयज शेमाय शेपायचो दीस, जाणट्यांचो दीस. आयज पयलीं स्वाती विजडम सालोमोन देवा लागीं जाणवाय मागता आनी जाणवाय आमकां आमच्या शेमाय शेपायक जाणट्यांक दिल्ली आहा. इतल्या वर्सां तीं झुजल्यांत, वायटाचेर तीं झुजल्यांत इतल्या वर्सां, आनी जाणवायेन भरलेलीं आहात. तीं जाणवायेन भरलेलीं आहात आनी जाणवाय भुरग्यांक नातरांक सांगतात. तीं
अशें कर तशें करिनाका. कित्याक ही जाणवाय कितल्या वर्सांची तांची, इतल्या वर्सां ताणें सारल्यांत, कितल्याचें जैत वेलां, कितें तें ताणें करूंक ना. विणोद बांद आमच्या शमान शपायन जाणट्यांनी कितें कितें बरें करूंक ना, आनी जाणवाय तांकां आहा. आनी आमकांचे नातरांवाक ती सांगतात अशें करात तशें करिनाकात. दुसरें जावन आसा मोतयां. हो आमचो भावार्थ भाग्योन पावलो म्हणटा ते भाशेन जेजू सगळ्यां पासत मेलो, आनी जेजू सगळ्यां पासत मेले म्हणटच ताका सगळ्यांचें बरेंपण जाय. आनी बरेंपण जाय तेजे हे देवाचेर आमी भार धरूंक जाय, भावार्थ धरूंक जाय. दुसरें आमचे शेमाय शेपाचे आमी घेता तो भावार्थ. भावार्थाची तांची तपासणी जाल्या तांच्या जिवितांत. वायट येयलां तेन्ना देवाक विस्वाशी रावल्यांत ती, देवाक विस्वाशी रावलांत. आनी आयज आपणाच्या नातरांक शिकयतात ती देवाक विस्वाशी रावपाक. हो भावार्थ भयणान बांदो, हो भावार्थ तांकां मेळ्ळो आसा. आनी तिसरें भयणान बांदो जावन आसात मागणें करपाक, मागणी शिकोवपाक. आमी जाणाव आमी ल्हान आसता आमच्यो आवयो आमकां मागणें करूं शिकयताले. आतां आमचे शेमाय शेपाय आमकां भुरग्यांक मागणें करूं शिकयता, देव बिरांत शिकयता, देवाची जाणवाय आमकां दिता. हें सगळें देव बिरांत, आनी हें देव बिरांत आमच्या भुरग्यांक दिवन ताका देवाची मोगाची करता. गराबो म्हणल्या भाशेन शांतीचो कुशालकायेचो ती करूंक वावुरतात आपणाच्या नातरां बराबर. आनी सगळे शेमाय शेपायक हें बरेंपण जाय, आपणाच्या नातरांचें बरेंपण जाय. हें घर वयर सरलें जाय, हें घर आमचें वयर सरलें जाय. आनी ताका सांगतात भारतांत जियात, मागणें करात, मागणें पवित्र पुस्तक वाचात. हें जावन आसा बुन्याद आमच्या गोऱ्याब्याची कुशालकायेची. तर भयणान बांदो आयज शेमाय शेपायचो दीस, जाणट्यांचो दीस आमी तुमकां आपयल्या. ह्याच्या दिसाक तुमकां वयर काडपाक जें काम तुमी केल्लें आसा ह्या संवसारांत, जायतें काम तुमी केलां, जायत्याचें जैत वेलां, पूण निराशी जावंक ना. सदांच देवाक विस्वाशी रावल्यात. हाच्या पासत आमी देवाक आयज आर्गां दिता. उबे रावया, भावार्थ उच्चारुया. सत मानतां देवाक, सर पदवीदार बापाक, सरकार आनी प्रतिमेच्या आडोसताना आनी जेजू क्रिस्ता तशेंतल्या पुता आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्या वळिंगूर सांबाळलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंच कव्याकार आनी कौस सोंसले, ताका उस्तार झडलो, तो मेलो ताका निखिपिल्लो, तो मेल्यान मध्ये देंवलो, सेव्याचा मेल्यातलो जिवंत जालो, सरकार चडलो, सोद पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची मेल्यांची मजली करूंक येतलो. सन्मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, वखदाचो एकठार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. जेजू म्हणटा तूं तेवा आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. आमचें काळीज मन आमचे शेपाय शेमाय आनी जाणट्यांचेर आसूंक ताका आमी मोतयां परी लेखूंक आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बेस्मांनी, याज्ञिकांनी आनी सगळ्या म्हत्वाची भावा भयणींनी जाणट्या आनी पिडेवंताच्या भावार्थाची ओडीक निगा घेवन
तांकां गरज त्या वेळार आत्मिकायेक वाडोवंक आदार दिवंक तयार आसूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. देश कारभारांनी आनी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्यो येवजण्यो आनी कार्यावळी जाणट्याच्या बरेपणाक घडोवन हाडून आनी फावो त्यो सवलत्यो तांकां मेळूंक दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमची शापाशामाय आनी जाणटी जावन आसात आमचे लिपलोले थेवे. आपल्या जानवाये आनी अणभवा वरवीं ती आमकां जायती शिकवण दितात. ती बरे भाशेन घेवंक आमकां आयतें मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जायती आमची शेपाय शेमाय आनी जाणटी पिडेंत कोश्टांत आनी आपल्या पिरायेक लागून ओस्कोत जाल्यात. आपली पिडा मोगान सोसूंक तांकां बोड आनी काळजा मनाची शांती दी म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची शेपाय शेमाय आपल्या भुरग्यां आनी नातरां सवें सदांच मोग आनी हुस्को दाखयतात. हो तांचो मोग वळखून तांच्या नातरांनी गरज तेन्ना तांचो परमोस करूंक तांकां आयतें कर म्हूण बापाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी मोगाळा बापा आमच्या मागण्यांत तूं कान दी आनी 2 दिसा जेजूक आमी रिगून रावंक शेपाय शेमाय आनी जाणट्यांक आमच्या उतरां आनी कन्या वरवीं आमचो मोग आमी सेवा तांचे सवें दाखोवंक आमकां तुजे कृपेन बोर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भेटवणी वेळार गीत घेवया. C24 पेज नंबर 38. C24.
Grandparents holding grandchild's hand. Lord Jesus, we offer you our grandparents today and ask for your healing touch upon them. Give them strength, ease any pain they may be feeling, and restore their bodies. We thank you, Lord, for the foundation they built and the love they pour into our families. Grant them the comfort of your presence and the energy to enjoy each new day. Surround them with your love and grant them many more years of life surrounded by their families. उंडो आनी सोरो. बापान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमकां भेटोवन दिलो. ताचेर विस्वास दवरतात ती सोडवून जोडटली. हीच शिकवण घेवन आपलो गोराबो एक पवित्र गोराबो करूंक आनी दर एक गोराब्याचो वांगणी जेजूचो नीज सेवक जावं आमच्या शापाय शामाय आनी जाणटेल्यांनी काडलेले त्रास, कोश्ट आनी औंदे ह्या उंड्या सोऱ्या बाराबर बापाक उबारुया. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नाते पयर सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमचे भक्तीचीं दानां स्विकार कर आनी आब्राम ताचे संस्कृतीन बासायलो आशिर्वाद आमी जोडूंक पाव म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर काणयेन सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमा मनशाच्या असोगताये दया करून ताणें आंको जुल्म घेतलो आनी कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतलें आमकां सोडयलें
आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणां जिवीत आमकां दिलें. देखून देवतान महादेवदूतां सिंहासनान पदव्यां बराबर आनी सर्गीच्या सत दरबारा संगाती चे मोहिमेंत कितोन आमी निरोतोरी गायता. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून पणजे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या आस्मेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश मोरोंक सोसूंक आपकुशें तो पोरांनी जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेश पोरी जेवण जातोस ताणें काल्स घेतली, तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतलें, हें म्हजें उगडासाक करात. बोवार्थाचो गूढ. सोम्या तुझ्या मरण आमी समोरता आनी तूं परत येवसोर तुजें पुनर्जीवणपण परगटा. देखून सर्वेस्परास मेजीच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासा आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडणीची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीं रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचे विस्तारले पयसुबेचो उगडास कर, अशें लेवा आमचे भाग्यवन बापा आनी फिलिपनेर आमचे गोडी बापा, सिमा आमच्या दारी गोडी बापा, सगळे संस्कारांनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगान सुपून कर. तशें पुनर्जीवनपणाचें बरवांशें तरून गेल्या ते आमचे भाव भयणीचो उगडास कर, जे काकुतां तरल्या समेस्तांक जे मुखामळाचो प्रकाश फाव कर. आमा समेस्तांची काकूत करून मागता. अशें भाग्यवंत आत्मा हृदयाची माई संगाती, भाग्यवंत जुजे जपोती, भाग्यवंत दोता, भाग्यवंत जुजे वाज आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या सांतां भक्तां बराबर सासणां जिवितां आमकां वांटो दिता ही संगाता
तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगात आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सुरमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सुरराच्या नेमोलान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणलें पडून दिवं नाका, पूण मार्गांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार, दयाकडेन विता सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान अतरेकतले आमकां जुदारका कोतीन सूर पातकां सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोती बोरवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमेज क्रिस्तान दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे भार ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकोडान सांबाळ. तूं शेत आनी राजपूत चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात द्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मारलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Soy
क्रिस्ताचे ओतम्या म्हाका पवित कर, क्रिस्ताचे कुडीक म्हजें थारण कर, क्रिस्ताच्या रगताक म्हाका दादोस कर, नाणय म्हाका उदकान कोणवळ्याच्या. पवित कोश्टानो म्हाका गोठ करात, तूं बऱ्या जेजू चित्तान म्हाका आय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो हांव सोडूंक कोदीस दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोशी येवंक तूं म्हाका फरमाय, भोगता सांगाती तुका वखाणच्या. मोगडा जेजू, उंड्या रुपान तूं आमच्या काळजांत आयलाय आनी तुकाच मोडून आमकां हें परतें देणें फावो केलें. देखून आमी तुका आर्गां दिता. आमकां पवित्र आत्म्याचे सोबतीन आनी कृपेन भर. आमचे शेमाय शेपाय आनी उतार पिरायेर पावलेल्या पासत आमी तुका दिनवासता. ताणें आमकां तुजी वडोवक दिल्या. बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो सांगात आमच्या काळजांत घातल्या. होच मोग आनी हीच शांती
आमी बेतातून शिंपडावंक आनी दुसऱ्यांक वांटूंक तूं आमकां बोड आनी कृपा दिताय. देखून आमी तुका काळजांतां दिनवासता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, उतरावडते गुटान तुजे तांय मनीस नव्यान जल्मुचे खातीर तूं एकलोच जणीत पूत मनशांतान जल्मूंक तुजी खुशी जाली. हे भुरग्यांचे जेवणान दादोशी केल्ले आमकां तुजे बरेपणान तुजे पापणायले भुरग्यांक सोबता तरेन जिवीत जिवंक आमकां फाव करून मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसूया. गेल्ल्या इतराक कलेक्शन जालां 34,420 रुपया. येता तो आयतार 18 आयतार पयलें मीस मांडावळ करपाक 6:45 मारिया इमॅक्युलेट समुदाय रेजिना मंदी. तेच भाशेन दुसरे मीस 8:30 मांडावळ करपी आहात ऑल्टर सर्वस. दर बुधवाराक सकाळीं 6:30 आमचे पवित्र संस्काराक आमी भोजन करता. सोनवारा इगोजे सांजेचे 6 वाजता इंग्लिशीन मीस जाता. दर सोनवाराक ऑल्टर सर्वस मिटींग 5 वरांचेर. दर शुक्राराक सकाळीं मीस 7 वरांचेर आनी सांजे 6 वरांचेर आमची मागण्यांची रीत, आमचे एडोरेशन आनी मीस. पॅरिश पास्टल कावन्सिल मिटींग जातली 2 तारखे ऑगस्टाच्या 10:30 वरांचेर. समुदाय मिटींग माउंट कार्मेल समुदाय देवसा पिकेन अनिता फेर्नाच्या घरांत 5 वरांचेर आयज. खेरीत मिसां आसतलीं 1 ऑगस्टाच्या शेनवारा दीस 7 वरांचेर लुसी फेर्नाच्या ओतम्यांक 30 वर्साचें. तेच भाशेन ऑगस्टाच्या 1 शेनवारा दीस 8 वरांचेर कॉलमान फेर्नांदीस हाचे 5 म्हयन्याचे. एका बरें दिकनारान 3,000 दिल्यात. त्या ताचे आशिर्वाद घालचो. हो आमचो ग्रँड पेरंट्स डे कोरपाक आदार दिल्लो आसा. 18,000 आमकां भितर सरल्यात. तर खेरीत भाशेन आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा. स्नेहा ज्योती ब्लायंड ट्रेनिंग सेंटर ब्रादर्स एंड सिस्टर्स हांगासर आमच्यो हो तेस मागण्याचे कोंत विकतेले आनी तेजे बराबर नीलगिरी ऑयल तांकां आदार दिवचो. खेरीत काम तीं कोत्तात. जाण आसा कुड्ड्यां पासत हें काम तीं कोत्तात. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. मीस सोंपलें. शेवटाक गीत घेवया. U23 पेज नंबर 241. U23 पयलो आनी 5वो श्लोक.